गोंय प्रदेश भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रारा दीस पणजेन मोर्चा काडून काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांक बोडोवपाचो नियोजन सरकारान केल्लो. काँग्रेस हावजान घुसून काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांचेर हल्लो करपा खातीरच मोर्चा काडिल्लो असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारान CLP आनी गोंय प्रदेश काँग्रेसीच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केला. तशेंच भाजपान केल्ल्या घटनेची माफी मागची अशी मागणी केल्या. विद्युत भवन फुडल्यान आनी तशें तेजे भायर परमिशन नासतना सुद्दां काँग्रेस हावजाक तेणें येवपाचो प्रयत्न केलो आनी काँग्रेस हावजांत भितर घुसता आसतना भितर येता आसतना तांकां आमचे काही अवघ्या 13 लोक जे ऑफिस बेरर आसले ते आमचे प्रतिमा कुतिनो आनी तेजी महिलाची टीम वरात माडोळकर आनी तेंची युथाची टीम खाली 10-12 जाण 13 लोक आसले तेमी तांकां भितर येवपाक एलाव केलो ना. उलट तांकां तुमी जर येयलात हांगा जाल्यार तुमचो येवकार आमी करतात तुमी, पूण तांकां तेंची कृती तेमी जे वेगळे तरेन ते येयल्ले, वेगळे पद्दतीन येयल्ले, वेगळे तयारेन येयल्ले त्या प्रमाणे तेमी ते मागीर केले. ज्या पद्दतीन मारहाण करपाचो प्रयत्न केला आमी ह्या कृतीचो आमी निशेध करतात. जे लॉ म्हणजे कायदो करपी लोक, कायदो जे सत्ते असलेले लोक जर तेच जर अशें म्हणजे कायदो मोडपा लागले जाल्यार कोणा कडेन दाद मागप. आयज अक्षरशः 1 वर 1.5 वर आख्खे ट्रॅफिक जॅम जावन लोकांक त्रास जालो आनी ह्या लोकांची हिस्ट्री जर पळयत, पयलींची हिस्ट्री पळयत जाल्यार आमी अशेंच हेच्या पयलीं मांडवी पूल सुद्दां ब्लॉक केल्लो आनी थंय सुद्दां लोकांक त्रास केल्लो तेमी आनी तेन्नाय गोंयच्या लोकांनी म्हणलें की तुमी माफी मागपा जाय. आयज सुद्दां तेमी गोंयच्या लोकांची माफी पयलीं मागपा जाय की परमिशन नासतना काँग्रेस हावजाचेर ते आयिल्ले आसात आनी त्यांनी हांगा ब्लॉक म्हणजे त्रास करपाचो प्रयत्न केलो. पुलिसांची फौज आसतना हल्लो करपाचें धाडस भाजपान केला आनी अशें चालू उरल्यार पुलिशेचेर लोकांचो विश्वास उरचो ना. त्या खातीर त्या घटनेचो काँग्रेस निशेध करता. तशेंच जे कोण आरोपी आसात तांचेर कारवाय जावपाकच जाय अशी कवळेकारान मागणी केल्या. पुलीस आसतना इतली SP आसतना DSP आसतना PI आसतना इतली यंत्रणा आसतना सुद्दां आज आमच्या सगळ्या महिलांची जावं भुरग्यांची आमी मारहाण केल्ली आसा. आमी हाचो निशेध करतात. आमी डिमांड करतात की ह्या कृतीचो निशेध करता आसतनाच जे हे संबंधीत व्यक्ती आसात, जे अधिकारी आसात हेंचेर एक्शन जावपा जाय. जे लिडर आसात जे कंप्लेन आमी FIR केल्ली आसा आनी आतां आमी परत वचपाचें आसा DGPच्या ऑफिसांक तेंचेर एक्शन जावपा जाय. काँग्रेसीन सत्तेचेर आसतना अशें केन्नाच केलें ना. भाजपाक सत्ता गुंडागिरी करपा खातीरच जाय अशेंच काल जाल्ल्या गजाली वयल्यान दिसता अशें कवळेकार उलयता. सत्तेक असलेले लोक जर मोर्चा हाडपाक म्हणजे मोर्चा हाडून जर मोडतोड करतात जाल्यार कोणा कडेन न्याय मागप, कोणा कडेन दाद मागप. आयज जर तुमी प्रेस मिडिया आसा, मिडियांनी फाल्यां जर तेंचे एगेन्स्ट बरयलें जाल्यार फाल्यां मिडियाच्या कार्यालयां वचून ते पूण मोडपा येतले, तोडपा येतले. म्हणजे सत्ता जी आसा हांकां कायदो हातीक घेवपा पावर कोणी दिल्लो आसा. राफेल खरेदीन मोदी सरकारान घोटाळो केला नाजाल्यार JPC सकयल चवकशी करपा खातीर कित्याक भितात हाचोच अर्थ भाजपा आपली फटिंगपणां लिपोवपाक सोदता अशें बाबू कवळेकार म्हणटा. जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटी मार्फत चवकशी जावची अशी जेन्ना लोक म्हणटात तेन्ना मेजॉरिटी पार्लमेंट आसून सुद्दां हे लोक अलाव करनात, JPC इन्क्वायरीक सामोरे वचनात. जर तांकां तातूंत कांय दिसना, वायट जर कांय केलें ना जाल्यार जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटीच्या समोर चवकशी करपा खातीर ते फाटीं कित्याक सरतात आनी उलट आपल्या कृती आपल्या हाय कमांडाची जे केल्ले चोरी केल्ली वायट गजाल लिपोवपा खातीर हे प्रयत्न करतात. दादाई करपाचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा. तेन्ना काँग्रेस पार्टी हेजेर आमी निशेध करतात. आयज आमी PCC आनी CLPच्या वतींनी जे मारहाण केल्ली आसा ती सविस्तर सांगतले. ज्या पद्दतीन बायलमणी म्हणनासतना दादली भुरग्यांनी तेंचेर हात घालप जाला, एटॅक करप जाला, म्हळ्यार ह्या सेक्युलर देशांक ही असली कृती जाल्या हें खंय जालें, लॉ आनी ऑर्डर खंय उरली. आयज गृह खाती जी आसा, होम मिनिस्ट्री आसा ती दोळ्यार म्हाका दिसता पड्डो बांदून आसा, तांकां कृती दिश्टी पडना. गोंयांत लोकांचे जायते प्रश्न आसात मात त्या प्रश्नांचेर केन्नाच भाजपाचे मंत्री आनी खासदार दिसले ना असो चिमटो कवळेकारान भाजपाच्या मोर्चान वांटेकार जाल्ल्या मंत्र्यांक काडला. ह्या मंत्र्यांक जेन्ना राफेलाचेर येवपाक मोर्चा सहभागी जावपाक जाता पूण खाणग्रस्त लोक आसात, मायनींग चालू करपाचो लोकां फुडें हें आसा प्रश्न आसा हाजे खातीर ते येनात. आज म्हारगाय जाल्ली आसा, सिलिंडर वाडलो आसात, लायटीची बिलां वाडलात, अनेक गजाली हाजेर हांकां मोर्चा करपाक सहभागी जावपाच्यान जायना. पूण असले गजालीचेर आपली कृती आहा ती लिपोवपा खातीर आपल्या हाय कमांडाक सांबाळपा खातीर जें कितें केल्लें आसा हें काँग्रेस पार्टी सहन करची ना. हेंचेर
सगळे लोकांचे जे इन्वॉल्व आसात हेंचेर एक्शन जावपाकच जाय. भाजपान गोंयांत नवो पांयंडो घालून दिला. तशेंच गोंयचो खासदार आसून सुद्दां गोंयांतल्या बायलांक मारपाक हात घालता ही एक लजेची गजाल आसा. ताचो काँग्रेस निशेध करता अशें गिरीश चोडणकारान सांगलें. हल्लो आसा की खंयच्याच वेगळे दुसरे पार्टीचेर हल्लो करतात. काँग्रेस पक्ष हो गांधीच्या व्हॅल्यूचेर बिलीव करपी पक्ष. आनीक आमकां जेन्ना कळ्ळें की ते थोडे ऑफिस बेरर येतले आमच्या ऑफिसान मेमोरेंडम कितें दिवपाक, सो आमी थोडे भायर आशिल्ले. आमी जस्ट रिक्वेस्ट केली आमच्या ऑफिस बेररांक ते जर येयले जाल्यार स्वागत कर तेंचें. इवन आमी फुलां हाडून दवरल्यांक तांकां खावपाची वेवस्था केली. म्हणजे आमी ह्या व्हॅल्यूक बिलीव करतात. म्हणजे जोती मारली, तेंचेर उदकाची बॉटल मारले, तेंचे जे सामोसा आमचे हाडलेले ते सामोसा तेंचेर मारले. स्वता विनय तेंडुलकर पार्टीचो अध्यक्ष जो खासदार तेणें लेवल इतले सकयल देंवयला. म्हणजे तो स्वता येवन ते प्रतिमाचेर तेणें हल्लो केलो. म्हणजे असले जर ऑफिस बेरर BJPचे आसात जे बायलांक म्हणून सुद्दां सोडनात जाल्यार ह्या सगळ्यांचो आमी खर शब्दान निशेध करतात. आनी एक वायट घडणूक गोंयांत घडली आनी ते सगळें जाता आसतना आमच्या सगळ्यांनी खंयच तांकां प्रोव केलें ना, खंयच परत तांकां इन्स्टिगेट करपाक गेलें ना. पूण तेणी सांगलें की तांकां भितर काँग्रेस हावजां येवपाक एंट्री दिली ना. आनी हें सगळें घडटा आसतना पुलीस थंय सगळे हजर आशिल्ले. भाजपान राफेल सौद्यान घोटाळो केला हें सत्य आसा आनी तें तांकां सहन जायना म्हूण कालचो हल्लो आसलो अशें काँग्रेस अध्यक्ष चोडणकार म्हणटा. महात्मा गांधीच्या ट्रुथा कडेन तेंचे कडेन फायट करपाक जालें ना आनी त्या खातीर तेणी नथुराम गोडसेन महात्मा गांधीचो हल्लो केलो. नथुराम गोडसेची पार्टी म्हणजे BJP पार्टी. सो दे बिलीव इन वायलन्स. वेन दे कॅनॉट फेस द ट्रूथ they use violence. But the Congress party over these years, even while fighting with British हो एक भायलो देशा भायले लोक ह्या ब्रिटिशा कडेन झगडटा आसतना सुद्दां इंडियन नॅशनल काँग्रेस खंयच वायलन्स यूज केली ना. आमी जेन्ना ब्रिटिशा कडेन वायलन्स यूज करना तेन्ना BJP हो आमचो कावंटर पार्ट. आमी तेंचे कडेन वायलन्स करपाकूच. भाजपाची गुंडागिरी लोक खपोवन घेवचे ना आनी योग्य वेळार ताचो परिणाम दिसतलो. भाजपाक काँग्रेस पक्षा कडेन मोर्चा व्हरपाचो परवानो आसलो काय ना, तशेंच जर तांकां परवानगी दिल्ली जाल्यार पुलिशेन काँग्रेस हावजाक पुलीस प्रोटेक्शन कित्याक दिलें ना अशे साबार प्रश्न काँग्रेसीन पुलिशेक केल्यात. दिसता की तेंची पार्टी जी सामकी काबार जाल्ली आसा ती दादागिरी करून ते रिवाय करतले, ते गुंडगिरी करून रिवाय करतले. गुंडगिरी करून जर रिवाय करतले, काल गोंयचे सगळे लोकांनी पळयलां. आमकां दिसतालें ते इलेक्शनाक BJPक 4 सिटां मेळटली म्हणून. कालचे घडणुकेन तेंची आनी 2 सीट मायनस जाली. ते इलेक्शनाक म्हाका दिसता 2 सिटां वयर कारण गोंयचो लोक हो पीस लवींग लोक. गोंयच्या लोकांक असली गुंडागिरी दादागिरी ही कळना. आनी काल जी गुंडागिरी आनी दादागिरी केल्यात तांकां लोक उत्तर योग्य वेळार दितले. तेंचे भितर 2 ग्रूप जाले आसा. एक ग्रुपाक जेका मनोहर पर्रीकरान तडीपार केल्लो गोंयच्यान, अशीच मस्ती करता म्हणून गोंयांत. जेन्ना BJPक कळ्ळें की हो लायक न्ही ह्या पार्टेक काम करपाक, ताका तडीपार केल्लो. तो दुसरी ग्रुपान ताका तडीपार केलो, ताका परत गोंयांत हाडला आनी ते वायलन्स ते स्टार्ट करतात. तुमकां परमिशन हांगा नाशिल्लें जाल्यार पुलिसान तांकां कित्याक अलाव केलें. आनी जर तांकां परमिशन दिल्लें जाल्यार पुलिसान काँग्रेस ऑफिसाक प्रोटेक्शन कित्याक दिलें ना, हो 2 प्रश्न. दोनूय सारके जावपाक शकना आनी दोनूय फट जावपाक शकना. सपोज जर परमिशन तांकां दिल्लें काँग्रेस हावजाचेर हांगा येवपाक सगळ्यांक, आमी एक कोण 5 जाण 10 जाण जर येताले ओके आशिल्लें. तुमी एंटायर मोर्चा घेवन हें करतात तेन्ना तुमी जर तांकां परमिशन दिवना जाल्यार पुलिसांनी फूल फोर्सान येवपाक जाय आशिल्लें. आनी जर तांकां तुमी परमिशन दिवना आशिल्लें जाल्यार तुमी तांकां इमिजिएटली काल अरेस्ट करपाक जाय आशिल्लो, लाठीचार्ज जावपाक जाय आशिल्लो. 1.5 वर त्या ऑर्डरींक तेन्ना परमिशन तांकां दिल्याक त्या परमिशनाचेर तांकां ऑर्डर हें दिल्लें आसा खंय वचपाचें फेरी पॉयंट आनी फेरी पॉयंट टू बॅक. नंबर 2 तांकां सांगलां ट्राफीक स्मूथ फ्लो ऑफ ट्राफीक तुमी वायलेट करनाका, करतले जाल्यार तुमची परमिशन आमी कॅन्सल करतले, तुमचेर एक्शन घेतले. काल 1.5 वर लोकांक तेणी त्रास केले. 1.5 वर ट्राफीक बंद केलो, 1.5 वर रस्तो बंद केलो. हेंचेर ऑफेन्स करचे परस हे वयताक SPच्या ऑफिसान बसताक आनी आमच्या प्रतिमा व्हरत आनी बाकीचे हेंचेर केस रजिस्टर करता. म्हणजे तुमी हल्लो आमचेर करतात, आमच्या ऑफिसांक येतात आनी वयल्यान तुमी केस आमचेर घालतात.
काँग्रेस कार्यालयाचेर केल्लो हल्लो सरकारान पुरस्कृत केल्लो. मोर्चान व्हडा प्रमाणात सरकारी पगार घेवपी सरकाराचे नोकर वांटेकार जाले असो आरोप काँग्रेसीन केला. कालचो हल्लो आशिल्लो हो हल्लो गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड हल्लो. ह्या हल्ल्या भितर चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसांत सरकारी पगार घेवपी लोक हजर आशिल्ले. ह्या हल्ल्यांक स्पिकराच्या ऑफिसांत जे ऑफिसर आसात OSD आनी PS जे सरकारी पयशे घेतात ते हजर आशिल्ले. ह्या हल्लो जो काल केलो तितूंत 3 मंत्री हजर आशिल्ले, आमदार आशिल्ले. सो आय हॅव नो डावट टू से that this is government sponsored, speaker sponsored attack on Congress workers and Congress party with the help of police, because police थंय फक्त भग्याची भूमिका घेताली. भूमिका इतले हें आसले 13 लोक तेंचेर हल्लो करपाक शकता आनी प्रतिमा कडेन इतली शक्ती आसा की प्रतिमा तांकां मारता. तुम्ही वयल्यान पुलीस कंप्लेन कावंटर करता, मिडिया कडेन असली दादागिरीची भाशा उलयतात आनी हें भासोवन दिवपाक सोदता की हल्लो आमी इन्स्टिगेट केल्लो म्हणून. काल ते बॉम्ब यूज करतात. आतां जेन्ना बॉम्ब यूज करता असले का मॉबाक तेन्ना पुलिसान तेंचेर एक्शन घेवन अरेस्ट करपाक जायनाशिल्लें कालूच. तुमी बॉम्ब यूज करता वायलन्साक मोर्चाक, पिसफूल मोर्चा म्हणटा का न्ही. ही कसली दादागिरी, ही कसली डेमोक्रेसी. आनी एज गव्हर्मेंट तुमचो आसा, हो मतदारसंघ तुमचे कडेन आसा आनी तुमी रस्तो आडयतात म्हणजे ही पद्दत खंयच पळयना. ओपोजिशन हें करता, आयज रुलींग गव्हर्मेंट हें करता. आयज टोटल होम मिनिस्ट्रीचे पर्रीकरा कडेन जो न्हिदलेलो आसा, आयज होम मिनिस्ट्रीची जी हें आसा ती कॉलॅप्स जाल्ली आसा टोटल. आयज जे IT हेजेर काल सांताक्रूज 2 भुरग्यांचेर परत अटॅक जाले, कांयच ना. सो हे सगळे गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड अटॅक आसतात. म्हणजे गव्हर्मेंट वायोलेटर जाला, गव्हर्मेंट गुंडा जाला. आनी म्हाका दिसता असो देशांत पयलींच घटना आसतली. आमी पयलीं बिहाराची उलयताले, बिहारान सुद्दां गोंयांक आतां फाटी उडोवपाक लागला. असो करून जर तुमी पॉलिटिकल एक्टिविस्टांचेर हल्लो करतात, जे सोशल एक्टिविस्टांचेर हल्लो करतात, म्हाका खबर ना हें गोंय ते खंय व्हरपाक सोदता ते. आनी पार्टी विथ अ डिफरन्स काल तेणी परत प्रूव केलें की दीस पार्टी इज रियली अ पार्टी विथ अ डिफरन्स म्हणून. जेन्ना तुमी बायलांक रिस्पेक्ट दिवपाक शकना, बायलांचेर तुमी हल्लो करतात. सो काँग्रेस पार्टीचे सगळे आमदार आनीक सगळे PCC मंडळान आयज हो निशेध केल्लो आसा, खंडन केल्लें आसा. आनी पुलिसां कडेन मागतात इमिजिएटली ज्यो तुमी फॉल्स कंप्लेन आमच्या लोकांचे इमिजिएटली रजिस्टर करून घेतल्यात त्यो इमिजिएटली विड्रॉ करच्यो. कारण ते फॉल्स कंप्लेन आसा, सगळे डॉक्युमेंटरी एविडन्स मुखार आसा. खंयच प्रतिमा आनी खंयच्याच आमच्या ऑफिस पर्यंत तांकां इन्स्टिगेट केलें ना, खंयच तेंचेर प्रत्युत्तर दिलें ना. जोती मारली ती प्रतिमान सगळ्या तुमची मुखार दाखयल्यात. आमी जोती खाताय म्हणून, पूण परत ही जोती आमी तुमचेर मारपाना म्हणून. दीस इज द फ्रस्ट्रेशन जे आयज BJP कितें करता इज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. दे आर स्ट्रगलिंग फॉर सर्वायवल. आयज गोंयांत BJP अस्तित्व काबार जाल्लें आसा. आयज तेंची अस्तित्वा कडेन हें चल्ल्या, झुंज चल्ल्या. BJPची पार्टी जिती आसा हें दाखोवपा खातीर ते वायलन्स करून दाखोवपाक शकता की आमी जिते आसा. तेंचे कडेन कांयच ना. आनी सगळे मंत्री आनी सगळे एक करून 200 लोकांचो मोर्चा काडटात. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करात, CM ऑफिस, स्पीकर ऑफिस, सगळे मंत्री, आमदार, ex-MLAs, पार्टी प्रेसिडेंट, खासदार सगळे मिळून 200 लोक. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करात जी पार्टी गोंयांक जी राज्य करता ती राज्य करती पार्टी खंयच्या लेवलाचेर ती पावल्ली आसा. गोंयांत भाजपाचो सचिव म्हूण हालींच आयिल्लो सतीश ढवणान कार्यकर्त्यांक हल्लो करपा खातीर उकसायले असो आरोप प्रतिमा कुतीनोन केला. The minute they saw us, the mob just came आणि आमकां अटॅक करपाक आयले. वायट दिसता म्हणल्यार सतीश ढवण तांचो तो RSSचो कोण OS आयला तो ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी, ताणें डायरेक्ट सांगलें अरे अटॅक करा त्या प्रतिमाचेर म्हणून. आमच्या भुरग्यांनी तें आयकलें, मारा रे ताका उमटायात म्हणून. मुखाल्यान बायल्यो, फाटल्यानल्यान यूथ. This is not the way. This is undemocratic. This is uncalled. This is not the way you hit a woman. This is outraging the modesty of a woman. It amounts to molestation. माझ्या बायलांचे चुंदरी काढल्या. तुम्ही व्हिडिओ, तुम्ही प्रेस इज अ विटनेस. चुंदरी काढल्यो, कानातले ओढली, केस ओढले, जमनेर उडयला बायलांक. When we are with pedas and flowers, these people had come with shoes and sandals. These people had come with Romano काचेच्यो बाटल्यो. म्हाका दिसता ते कोण तो MP प्रेसिडेंट आसा ते उरलेले बाटल्यो घेवन आयल्लो दिसता हाल्यो. आमचे बाटल्यो मारल्यो. आमकां मोप आयले म्हणून हांव गाडयेर चडलें. गाडयेर चडल्यार म्हाजेर शूज मारपाक लागले.
शूज हांवें घेतलो तिकून आनी सांगलें पळय आमकां मारपाक जाता बट काँग्रेसाची आयडियोलॉजी ही न्ही तुमची आयडियोलॉजी ती आमची आयडियोलॉजी न्ही हें घेवन हांव प्रेस घेतलें म्हणून आनी हें घेवन दाखयलें म्हाका दिसता खंय तरी तांचे कल्चर तेणी दाखयल्लें आसा तेंची गुंडागिरी तेणी दाखयल्ली आसा तांचे वायलंट एंड एग्रेसीव बिहेवियर कितें तो काल तांची युथांनी दाखयल्लें आसा तांच्या महिलांनी दाखयल्लें आसा आयज कितले तरी मुद्दे आसा सिलिंडर म्हारग जाला भाजी म्हारग जाला तेन्ना ही मुद्द्यांचेर एज्युटेशन घेवन येनात पुलीस मशिनरी म्हणटा तें आयज कोलॅप्स जाला होम मिनिस्टर आयज खरें हांव म्हणटा न्हिदला खंयचे थोडे सिंपथीज मेळटाले बरो ना म्हणटा का पूण हांव सांगता आयज एलिंग सीएमाक आयज कांयच सिंपथी उडूना काय तेंची गुंडागिरी पळोवन आयज गोंयकार तांकां शिंटात पुलिसा बरोबर वयल्या पदा वयले पुलीस अधिकारी आसतना आमचेर हल्लो जाता आनी पुलीस ताचेर कारवाय करना अशें प्रतिमा कुतिनो म्हणटा SP चौधरी बाय ते आशिल्ले म्हजेर जोते मारला तेन्ना तिचे तोंडा वेळान गेला आनी हांवें विचारलें आप तुम क्या करोगी वॉट यूल डू हाँ देखेंगे हम पाली DYSP नेल्सन अल्बुकेर हू सपोज टू बी माय गुड फ्रेंड ही वॉज ऑन द साइड बट देर वॉज नथींग हॅपनिंग PI सिद्धांत आशिल्लो यू कॅन आयज सांगपाक दिसता की दे आर रियली बिकम द पपेट्स ऑफ द गव्हर्मेंट मशिनरी दे आर द पपेट्स द पुलीस आर बिकम द पपेट्स ऑफ द गव्हर्मेंट